विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्यारा कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय नाव पूर्वग्रह पीडित मन. पूर्वग्रह पीडित म्हळ्यार पूर्वग्रह ग्रह म्हळ्यार ग्रहिके, पूर्व म्हळ्यार सुरवेक, पूर्वाग्रह न्ही पूर्वग्रह. पूर्वग्रह म्हळ्यार एक विशयान, एक मनशाल विशयान की एक वस्तू विशयान की एक विचारा विशयान की आमी सुरवेकची अशीची म्हण एक लेखून घेवन ग्रहीक करून आसूचे. विशेष जावन केलो मनशाल विशयान आमी सांगता जाल्यार केलो जन आमकां एक कोणाल्या विशयान एक तांगेल अभिप्राय सांगून आसता. ती वे ती तशी बा, ही वे ही परकट, ती वे ती तशी म्हूण त्या आमगेल मना भितर एक ग्रहीक जावन आसता. ते देखून त्या मनशान आमकां केन्ना मेळल तेन्ना आमगेल मन तांगेल विशयान तेची नमुनेर एक निर्धारा येवच्याक आलोचन करता. एक मनीस आमकां जेवण आपोवंक नासता तांगेल घर कडेन जाल्यार कोणकी आमगेले सांगून आसता तो मनीस बरी कंजूस म्हळ्यार कंजूस बा, आयल्या समा पडटा घालना म्हूण. आमी गेलेले तेन्ना तांणी खावचेची आहार आमकां हितमित जावचे आहार छंद करून घेवन आमकां पोट बरी आमकां हित जाव तशी वाण घेवन आसता ती. जाल्यार आमी तागेले कसनकी कंजूसपणा सोदिता ती. ते सोदूचे अभ्यासू आमगेल मनांतूल न्हय, तो आमी आयकलेल मनांतूल्यान येवचे. एक मनशांक कोणकी सांगून आसता अयो ताका खंडापटे अहंकार बा म्हूण घेवन आमी तांगेल्या वचून उलयतनाची तांणी सहज जावन उलयल्यारीची आमकां तांचो अहंकारा उतर दिश्या सुरू जाता. केलो जणांन तेवें म्हणून आसा भयंकर ताका शिपारस तागेल विशयान. ते शिपारस न्हय, तागेल त्या विशयान ताका आत्मविश्वास म्हूण आमी लेखन अशी हे बे हागेल शिपारस की जाल्ली म्हणना म्हूण लेखून घेवन आमी आयकताची. कित्याक म्हळ्यार आमगेल मन पूर्वग्रह जावन आसता. आमगेल मनाक आमी सांगून आसता ती हे विशय हो मनीस अशी म्हूण. एक बकेटान तो सुरेक चिकलट उदक आसा, सुरवेक चिकलट उदक आसा. तांतू भितर तुमी कितले शुद्ध उदक घाल्यारीची ते चिकलट उदक चिकलटे जावन चड जाता शिवाय तांतू भितर शुद्ध उदक मेळना. ते चिकोल आशिल्लें उदक आनी इतलें चिकलट जावन घेवन आमकां चिकलट उदक मेळटा. तांत आशिल्लें उदक आमी सुरवेका उडोवन चिकलट उदक उडोवन तांत आमी शुद्ध उदक भरल्यार थोडे ते बकेट उदक घालून धुवन वापस तांत आमी शुद्ध उदक भरलें म्हण जाल्यार आमकां शुद्ध उदक मेळटा. तशी आमगेल मन, आमगेल मनांतू सुरवेकची आमी तांचे भितर नाकनातीले आमी बोर घेवन दवरल्यार एक मनशाल विशयान एक विशया विशयान ते तशीची म्हूण आमी एक निर्धारा येवन आसल्यार आमकां तांतू शुद्ध विशय कशे मेळचे साध्य आसा. आनी आमगेल मनांतूल चिकोल आमी तितल्यार राबयना ती. आमी एक कडेन आमकां तो चिकोल दिसता म्हणून आमगेल मनांत आमगेल निर्धार ते आमगेल अभिप्राय ते आमी तितल्यार राबना ती. आनी चार जाणां सांगता ती ते चिकोल आसा, ते चिकोल आसा, तो मनीस वायट, तो मनीस समनी, तो तशी, ती बायल मनीस अशी म्हूण आमी सांगच्या सुरू करता ती. ते चिकोल आमी वाटीत वता ती. तेन्ना आयकलेल्या मनांतू तांणी ओपून घेवनची सोडून ती वय वे म्हूण आमकां सांगल्यार आमकां तोची संतोश. इत्या म्हळ्यार आमी चिकोल म्हूण लेखील तांणी चिकोल म्हूण लेखले म्हूण आमकां एक तो संतोश. एक मनशाक जजमेंट करचें म्हळ्यार एक मनुष्य कसलें म्हूण लेखचें, एक विशय कसलें म्हूण सोडचें तें तांकां सोडया. तांकां सोडया. तो मनीस वायट चांगू म्हूण ब्रँड करचें काम आमकां नाका. एक कोणी केल्लें म्हूण जाल्यार आमी तें मनां दवरून घेवच नाका. कित्याक म्हळ्यार सकळा पशी होडू आमगेलो अनुभव. एक मनीस आनी एकल्याक महादुश्ट जावन दिश्या पुरो जाल्यार
आमकां तो चांग दिशा पुरो कित्याक म्हळ्यार तागेलें दुश्टपण आमकां कसले दिसून ना अशें पुरो तो दुश्ट न्हय वे तसल्या री म्हणून अभिप्राय तेन्ना ते ताण तशें दुश्टपण करता जाल्यार ताण कोणाल वे दुश्टपण केला पळय तांगेल कसले चूक आसा म्हणजे आमी स्वल्प आलोचन केल्यार खंडित आमकां तो दुश्ट जावन दिसच ना एके दुश्टूय जावन दिसचा पुरो आमकां समीत कित्याक म्हळ्यार तागेले जल्माचे एक स्वभाव तो आमगे लागीं तो तशीच चलच्या पुरो तेन्ना ताणें सांगनी वे म्हाका तो वायट म्हूण त्या लेखची न्हय वय हो वायटूच मनीस हांव मात्र तो चांग म्हण लेखिल्लें म्हूण लेखच्यान तूं ते आमगेले स्वंत अभिप्राय अशी केलो विशयान डॉक्टरला तो डॉक्टर वे तो डॉक्टरला गेल्यार कोणी हुशार जालेलो नाच गे कोण सांगला कोणी हुशार जालेलो ना जाल्यार खंयचेय डॉक्टराक आपल्या पेशंटाक हुशार करनाशिल्लो आपका म्हण मनस वे कितके जाण म्हणून आसा ताण हार्ट ऑपरेशन केलें की पुरा जन गटागटा मेल्ली खंय म्हूण साल मेल्ली खंय म्हूण अरे एक डेथ 2 डेथ जेत म्हण जाल्यार तो मागीर ऑपरेशन करता वे करना तो कित्याक म्हळ्यार ताणें हें समाजा भितर वांच्यो आसा आमी हें स्टेटमेंट दिवचे फुडें असले एक हेळीक दिवचे फुडें ते आमगेले हेळिके निमित्त आनेकल्याक कितले तोंदरे जावच्या पुरो तांकां कितले डॅमेज जावच्या पुरो म्हूण आमी एक आलोचन केला की आमकां देवान जीब दिला आमी उलयता वताचे ते आनेकल्यान मना बसकार येता वतात स्कुला विशयी त्या स्कूल वे कांय प्रयोजन ना या कांय प्रयोजन ना कित्याक त्या स्कुला चेडू नाच वे ते स्कुला चेडू शिकनाच वे सकट जाता जाल्यार आमगेले अभिप्रायाक ते मॅच जायना तितलेच आमगेले अभिप्राय मॅच जायना जाल्यार सदन आनेकल्याले अभिप्राय मॅच जावचे ना म्हूण कांय ना न्हय केलो वेळाक आमगेले एक फ्रेंड आसा तिणें आमी कपडा अंगडीनी ಒಟ್ಟು गेल्यार म्हणजे असं यबा कसं परकट कपड गो कसल कपड गो हें कोण घेता म्हूण आनी हाड दवरता की म्हणून ताणें विकतल्यान ताकाय दुड्ड दिला ताणें ताकाय दुड्ड दिवन हाडला खंयची कापड आमकां पसंद आयला पळय ते कापड घेतले पसंद ना जावचें पुरो जाल्यार तिगेल पसंदा कापड ते बण्ण की ते नमून की तिगेल पसंदाचे आमी ते चंद ना ते कोण घेता की म्हूण आमी डिसायड करूं का आमी कोण ताका गोत आसा हें घेतली जन आसा ती असल नमुन्याचे घालतली आसा ती हें निमून येतली आसा ती म्हणून ते विकतल्या गोत आसता तेन्ना आमी ते आमकां पसंद ना म्हण सदन थंय वतल्यांक नाका गो थंय वची नाका थंय कांय लायक ना म्हूण सांगून आमी सुरवेकर तांगेले मात ते घाल न्हू तांणी लायक ना म्हूण लेखून वचचेय न्ही शिरपचेच पळय तेवें एक आमी केलेली व्हडली दुश्टता ना म्हूण म्हाका दिसता तशी केलो मनशाल विशयान आमी तशी उलयलेले एके आमी तसले एक नमुने प्रचार दिलेले एके आमगेले अभिप्राय आमी आनेकल्याक एक हेरीक केलेले आनी तांगेले मनान तूं त्या मनशाल विशयान तशी अभिप्राय येवची तशें केलेले ते आमी केलेले व्हडली क्रौर्य कित्याक म्हळ्यार तो कितलो दुश्ट आसो कोणी कितलेंय वायट आसो तांगेले भितर एक मन म्हणचें आसता त्या मनाक देवाल समान एक स्थान आसता आत्म म्हणजे तितलो व्हड देव त्या आत्मा आमी एक गौरव दिवका ते देखून आमगेले अभिप्राय आमकां आसो आनेकल्यार अभिप्राय तांकां आसो आमी पुरोग्रह जावंक न्हू आनेकल्यार मात ते घालका म्हण ना तितलें मात न्हय केलो जनान कोणा ते राबोवनी गेलेले तेन्ना म्हणून आसप अय्या बा तुमगे ते रांदप तीक म्हळ्यार कंडापटे तीक म्हणून हें आमगेलें आयके तुका नाका जाल्यार तूं सांग म्हाका इतलें तीक खाल्यार जायना म्हाका चिके मिरसांग उणी कर न्ही म्हाका व्हडल्या लायक आशिल्लें तुवें म्हणून खडा खंडीत जावन आमगेले टेस्ट लायक ना तुमगेले रुचयेचे एक कसन ताका अनुभवूय समना म्हणचे एक नमुन्याचे हें करचें न्याय सांगचे अधिकार आमकां कोणी दिनी खावचे गेलेले तेन्ना हें कसलें साखर घालेलें कापी ह्या नमुने साखर घालता वे कापीक ते तांगे तांची रुची तुका नाका वे म्हाका थोडी साखर उणी घाली हांव म्हाका साखर उणी खावचें हांवें म्हाका साखर उणी घाली म्हूण सांग
कापी म्हळ्यार साकर उणी घाललीची म्हूण डिक्लेअर करच्याक आमकां अधिकार ना. एके खंयचेय एक वस्तू हे अशी जेवका म्हूण सांगचे ते आमगेलो अभिप्राय, तागेलो अभिप्राय न्हय ते. म्हगेलो अम्माक आमी 5 जन चेडूं, आमगेलो अम्मा पुरा जन चेडूं येवन राबतशिली. अशी आमगेलो अगत्या वेळाक की आमकां हुशार नासली तेन्ना येवन राबतशिली आमगेल्या घरांत. म्हगेल मालगड भयणी ते राबतशिली, बाकी आमगेल भयण्या ते राबतशिली. जाल्यार म्हगेल्या अम्मान एक दीस हें रांदप अशी न्हय करका, हें अशें करका गो म्हण आमकां सांगिल्लें ना. अम्मा हें कशी करचें म्हण आमी निमगेल्या रे. हां तें हांव अशी करची गो, तुमकां कांय कसं नाही गोत ना हांवें. अम्माले ಒಟ್ಟು एक 10ची क्लास शिकिल्ली बायल मनशी आयली मनस्थिती, आमी अशी करची गो तुमकां गोत ना हांवें म्हणून. ताका अम्मा आमी ताका थोडी मेथी घालताची. पळय घालया, घालून पळोवया. हे आमगेलो अभिप्राय. म्हगेले अनेक भयणी ते गेलेले तेन्ना वय गो संध्यान ताका अशी घालची खंय म्हूण सांगून अम्मान सांगिल्लें ना. तिणें तिगेल घर कडेन गेलेले तेन्ना तिका खंयचे नमुने तिगेल रुचस की तिगेल घर कडेन तिगेल बाकीच्यांक खंयचे नमुने खावका की तें केलेलें तेन्ना अम्मान ताजे वटू तें सुदर्सून व्हेलां. म्हगेल भावा ते गेलेले तेन्ना ताका जेवका जालेले नमुन्यारी तेंचे संबून घेवन गेले. हक्क म्हणचे एक नमुने ಹೊಂದಾಣಿಕೆ म्हणून. म्हळ्यार अम्मा म्हगेली एक घरा दुखून अनेक घरा वतना त्या घराच्या मना विशयान खाली करून वतशील भोवशा. त्या दुखून आमी कसनय काम करता जाल्यार अनेक मनशाल्या येद्रा वचका जाल्यार फुडें आमगेलें मन आमी खाली दवरका. मन खाली दवरल्यार मात्र तातूंतलें आमकां बरोज येता. तातूंत स्पश्ट जावन हो विशय अशीची, हो विशय अशी चलका आशिल्लो म्हणजे विशय पळोवका जाल्यार सुरवें मन खाली दवरका. आमी सुरवेकच आमगेली पोटली घेवनूच थंय वताना वचची न्हय. आमी अवंगल काडूं वताना म्हगेल भयणीन म्हणचे आशिल्लें आका म्हाका हळदुवे एका अवंगल्यार तांबडेची अशी प्रिंट आशिल्ली एका अवंगल जेवका म्हणची तिणें. अशी तिगेल चेडूपणार आमी तें कुशाल सांगची. आमी अवंगल्या आंगडी वचचे. हळदुव्यार तांबडी प्रिंट आशिल्ली मेळटा, पांचव्यो प्रिंट आशिल्ली मेळटा, हळदुव्यार काळें प्रिंट आशिल्लें मेळटा, अवंगल आसता थंय. जाल्यार ही लेखील नमुने ते प्रिंट आसना. ही लेखील नमुन्याचे ते प्रिंट आसना. खंयची दाखयल्यार तें नाका गो आका, हें नाका गो आका, तें म्हाका खूश जायनी गो आका, हें चिकेसान जालें गो आका. हांवें पळोवन हांव तें एक दीस अवंगल्या ಅಂಗಡಿಚೆಲ್ಲ म्हणलें ನೋಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೇಡ म्हणलें तिगेल मनाक तीन सुरेखा सांगून दवरला तुका हें जावं का म्हणून. तशी आमी अनेक मनशाल्या वतना ताण आमकां अशी करका अशी उलोवका म्हण आमी लेखून आसता ती तें जायना जालें सदन तें आमकां निराश जाता. निराश जालें सदन आमी त्या विशय आमी नाकनातील उलोवच्या सुरू करताची. केलो वेळाक आमगेल्या पशी मस्त मुखार गेलेली जन आसता ती आमकां तें सैसून घेवचें जायना. केलो वेळाक तेन्ना कसं करचें ताका म्हाका शेडो आमकां जायना. तेन्ना 4 जणांना सांगचें तो मुखार वत वय तागेला वस्त कसा म्हणून गोतस तुका म्हणून. तेन्ना आनेकल्याल मनान तूं वय वे आनी परत दिकावे करचे वे कसं नाही नावे ते भितरी गोळी सोपू वे म्हण एक फिडींग व्हरता. मागीर फाय ताणें हस्ते रंबार दवर घेवन हाका वेल्यार समेत गेला आशिल्लें नवें म्हणून असल पुरा जाता. त्या देखून आमगेलें मन म्हणजे एक कोयरा डब्ब न्हय. मन म्हणजे कोयरा डब्ब न्हय, तें एक प्रफुल्ल जावन फुलका जालेलें फूल. त्या कोयरा डब्यान तूं कशी कोयर घाल्यार ताका वासाण येता पळय, तेंची फूल फुलतना कशी फरमड येता पळय, तशी आमगेल्या मना देखून सुविचार छान विचार प्रत्येक मनशाल विशयान जायत कसं नाही जावं एक लायक विचार आमगेल्या मना देखून फुलका जाल्यार आमी ते कोयरा डब्या देखून कोयर उडोवका. कोयरा डब्ब करची कोणें? कोयरा डब्ब कोणीय करची न्ही, कोयरा डब्ब आमी करचे. सुरवेकाची खबर पुरा वट्ट करची. केलो जन घरकडे आसता ती भायर वचना ती घरकडे आसता ती प्राय जावन आसता एक अनारोग्य जावन आसता तांगेले जगलेर ते वचून बसनात घराचे जाल्यार सगळे गांवांक कसन जाता आसा म्हणची खबर तांणी सांगता ती.
आमगे लागीं निमगे येता वय गो ते तशें कसं कितें वय म्हणून ना पा आमकोच ना ना दिसता म्हण सांगलें कसं ना तुझे कन तो बसत वय ते तशी काही अरे तू घरा उमरा भायर वच्चें न्ही तू तांगेलो मेळ न्ही तांगेले समकट उलयलें ना हां तांगेल भितर कसं जाता आसा म्हूण तुमकां कशें कळचें बा म्हळ्यार जनाक आमगेल्या पशी अनेकल्या विशयान आसक्ती चड आमगेल्या विशयान अनेकल्या आसक्ती आसा म्हूण लेखतात आनी गुट करताचे जाल्यार आमकां आमगेल विशयान आमकां अर्थ करून घेवचे पशी चड अनेकल्या विशयान आसक्ती चड तांणी खंय चुकता ती तांणी कसं करताची तांगे स्वभाव कसले तांगे आयचे दिनचर कसले तांणी आज खंय वचून अशा पुरती तांणी कसं करून अशा पुरती आज तांणी खंयचे फंक्शन येताना कसं करच्या पुरती एके उलयतले आमगेले तसले मनीस म्हूण जाल्यार आज आमगेलो ही गेस्टच खंय ती कसं उलोवच्या पुरो ती कसं नाही उलोवं तू कसं उलो का ते तयार करून आसा तू कसं उरलो का तू कसं कर का तुगेल निमित्त कसं जाऊ का ते तयार कर अनेकल्या विशयान मस्त मातयेवन कर न्हू आमगेल मनाक एक ग्रहिके आमी एक व्यत्यास करची कसल्याक एकली मिगेल फ्रेंडा ते एकली कामाची आशिल्ली खंय चांग कामाची गे चांग कामाची आसतना काम करता आशिल्ली मागीर तिणें वळाक कितले 1000 रुपया ती गेल्या निमगेली खंय म्हाका तूं ते तितले दुडू दिवं का म्हण म्हणलें खंय हिणकान तिका दिल्ली कामां करतना म्हणून तशी एक 2 म्हयने भितर ती एड्रेस नाशी चमकली खंय काम एक अड्डी नाशिल्लें खंय करता आशिल्लें खंय जाल्यार कामात जावं का न्हय म्हूण हिण दिलेलें ताजे मागीर ही गेले कडेन आनी एकली बायल मनीस आयली भारी लायक निश्टेर काम करता आशिल्ली भारी लायक म्हळ्यार भारी लायक निश्टेर काम करता आशिल्ली खंय आपणें ना केल्यार वगन तितलें चंद जायना आशिल्लें तितलें चंद काम करता आशिल्ली खंय ती तिणें ती गेल्या निमगेली खंय मिगेल बामणाक हुशार ना ते आमकां ಸ್ವಲ್ಪ खर्च आयला म्हाका एक इतले 1000 रुपया जावं का म्हळें खंय इकता फुडलो अनुभव उडगास जालो फुडली कामाचें ना हांव दिता म्हूण सांगून एक कटकर म्हूण सांगून मागीर काम सोडून एक हात दिलो उडगास जालो ना दुड दिवचें जायना म्हणलें खंय ताका ती म्हणलें खंय आमा म्हाका दुडवाचें मस्त गत्य आसा म्हाका दूड नाशी जायना म्हाका अशें आतां मस्त करचें आसा तुमी म्हाका तो दूड दिनी जाल्यार हांव आनी कोणालें काम धरका जाता कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें दुडवा अगत्य आसा कोण दूड दिता पळय म्हाका तें एडवान्स जावन हांव तांगेलें काम धरका जाता तुमगेलें काम हांव सोडका जाता म्हणलें खंय चाय तर सोडी म्हणलें खंय हिगेलें काम सोड तिणें विंगड घरा काम धरलें आनी तिका दूड दिलो एक्स्ट्रा हिका आज इथंय तसले कामाची मेळ्ळी खंय ही म्हणटा म्हाका कसले त्या देवान बुद्धी दिली गो आज इथंय म्हाका तसले कामाची मेळ्ळी म्हाका ती रस्त्यार मेळटा रस्त्यार मेळ्ळें तेन्ना म्हाका तिगेलें उलयता आनी बेजार जाता म्हाका तिका दूड दिवचें जायनाशिल्लें काय न्ही जाल्यार मिगेल मनान ती कशिलें हें कामाचें पुरा फटींग म्हूण घेवन हें घरा काम करतले पुरा फटींग तीन मिगेलें दूड घेवन खावन घालला तशी हिवय खावन घालता म्हूण मिगेल मना आशिल्ली न्ही म्हाका तिगेले कश्टाक हांव पावनी गो त्या दुखून ती सोण गेल्ली आतांय म्हाका चुरचूर आसा म्हणून ती केलो वळा म्हाका मेळ्ळें तेन्ना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार घरा भितर एक लायक कामाचें सुचें एक नेमदी एक व्हड कारण जाता बायल मनशांक कसल्याक तिका तशी बुद्धी आयली कित्याक म्हळ्यार तिगेलें मन पूर्वग्रह पिडीत जावन आशिल्लें तशी केलो विशयान आमी लेखताची ते समजायना ह्या म्हणून आमी प्रयत्न कवचनाचे ते समजायना म्हूण लेखून आमी त्या विशयान हात घालूंक वचना ती आनी एकले हात घालूंक आमी सोणाची आमी म्हणटात ते कांय प्रयोजन ना ते करचें नाका तुवें म्हणून म्हाका जायना तो करो ताका जायना आनी एकलो करो कोणी पूण एक प्रयत्न करोची ते जायना ते करूं साध्य ना म्हूण आमी कसले लेखूं का आमी आजी करंट गेल्यार आमकां जीव उडून गेल्यावर जाता ह्यो करंट ना काळोख म्हळ्यार काळोख आमी ते सान एक इत्या म्हळ्यार आतां बिल्डिंगा पुरो बॅकअप आशिल्ले निमित्त इमिडिएट जनरेटर स्टार्ट जाता पक्कने स्टार्ट जायनी म्हणजे आमचे घर कडेन चिमणी की हें की कसं आसना
तेन्ना काळोख मोबायल ऑन करचे आनी करचे ते करचे सकड इत्याक एक टायमारी म्हाका 17 वर्सां प्राय जावते म्हगेल कुळारा करंट विशय नाशिल्ले आमगेल्या गांवांतू करंट नाशिल्ले ते करंट नातिल गांवांतू आमी पुरा जनान ओड जालींची परिक्षा बांदिल्ले पास जालीं ती सकट जालींची म्हळ्यार आमकां गोत आशिल्लें हें अशीची म्हणून हांगा आमकां परिस्थिती अशीची म्हूण आमकां गोत आशिल्लें आमगेलें मन आमी सांगून दवरलेलें पळय आमगेल्या गांवां करंट ना 8 घंटे नंतर आमी न्हिदोका 8:30 भितर जेवण करून न्हिदोका सकाळीं वगुटाका तुमी वाजूचे करचे कसं नाही आसल्यार सकाळीं सूर्य उदया वेळार उठांक न्हू वाजूका ताजे मागीर आमगेलें कामां वचका पक्कने तुमकां रात्री वाजूकाची म्हण जाल्यार पेट्रोमॅक्साकी लाटनाकी उजवाडाक ते कुर्डी उजवाडान तुमी करका म्हणजे आमगेलें मन आमी सांगून दवरलेलें त्या देखून आमगेलें मन तशी चलत आशिल्लें आतां तशें न्ही जगामगा दिवो अशी तशी पुरा चलतना आमकां करंट गेल सदन हातपाय पळ्यावर जाता आमीच न्ही तूं करंट ना जाल्यार कसं नाही करूं जायना म्हणजे एक फिलींग येता त्या देखून आमगेलें मन आमी सांगून दवरला करंट ना जाल्यार तुका जायना तूं कसं करता फॅन गुना लायट गुना आनेक ना काळोख हाका एक पर्याय आसना वे आनी तुकून भायर येवका जाल्यार आमगेलें मनान आमी सांगता केलो पण ताका रिक्षार बसल्यार म्हाका जायना बा म्हाका कार जावका ओ देवा खंडीत जावका कार जाल्यार हांव एक दिसू भोवशा म्हाका दिसता हांव गुलबर्गा वतान दिसता ते डबल स्लिपरार एकली बायल मनीस म्हगेलो सायडार न्हिदून आशिल्ली त्या सायड ती न्हिदलेली एक 50 वयर प्रायेची ती उठायनी रात्री हांव मुत्तू वताना सकाळ मागीर हांव तिका निमगिलें तूं बाथरुमांनी वचचें ना हांवें म्हळें ना हांव उदक पिवचें ना रात्री बसारांनी बाथरुमा वचका जाता म्हणून म्हळें कित्याक म्हळें कित्याक म्हळ्यार म्हाका फाटी बेंडा ऑपरेशन जाल्ला हांव आतां टेस्ट आयली म्हणटा येत देवा एक फाटी बेंडा ऑपरेशन जाल्लें बायल मनीशी स्लीपर बसारी डबल सिटरारी ह्या सायड हांव न्हिदलें बसून वचका जाल्यार तिगेल मनाक तिणें कसन सांगून अशें पुरो तिगेल मना भितरी तीन कसन फीड करून अशें पुरो एक फाटी बेंडा ऑपरेशन जाल्ल्यांक हाजी कार न्ही एम्बुलन्स करून व्हरतले कितले किजन आसा ती कारार बशें जायना आमकां म्हाका न्हिदून वचका म्हूण घेवन तसले कडेन एक सार्वजनीक बसार ती आयल्या तेवें कसं न्ही हें तीन टेस्टा वचची खंय तीन सुरवें ऑपरेशन जावन डिस्चार्ज जावन असले बसार गेलेली खंय ती म्हाका आश्चर्य जालें भारी आश्चर्य जालें मनुश्याल मन कसकसल करयता मनुश्याल मन कितलें धैर्य दिता कितली ताकद दिता गुलबर्गा पावचें म्हळ्यार कितले 16 घंटे ते 16 घंटे वेळो ते बसार न्हिदून ती येवका जाल्यार तिगेलें मन कितलें एक धैर्याचें न्ही कितलें स्ट्रॉंग अशें पुरो आपणाल बामणाक आपणान त्रास दिवचे ना जे असले बसार हांव वचका म्हूण घेवन तिणें प्रयत्न करून आयल्या अशीं हें एक सान उदाहरण आहे आतां घरा कामां येताची 8 घरां 10 घरां काम करताची कसं करूनची काम करूं येताची तांगेल घरान तुवें रोटी करची की आनी करची की आसता आमकां एक घरा काम आमगेलें करूं जायना म्हूण आमी तांकां आपयताची तांणी मनशां न्हय तांणी कशी ते कामां म्हूण वताची ना हांव काम करता हांव जोडका हांव स्वावलंबी जावका म्हगेल चेडूं हांव पळोवका म्हणचेक मन आसली करून तांणी हें कसं मात्या ज्ञानाची ते तशें केलें अशें जातकी थंय गेलेलें तेन्ना कश्ट जातकी तांगे ते म्हाका आयदन चड आसतकी असलें ना आमी स्कुला आसतना कितलेकी जन चेडूं चमकून येता आशिल्लींची कितलेकी दूर दोकून चमकून येता आशिल्लीं ती रानां दोकून येता आशिल्लीं ती एक दीस तांणी आलोचन करनी हें आमी अशें आयिल्ले निमित्त आमी कितले कश्ट जाता तांगेले दोळ्यार आशिल्ले आमी शिकूं का आमी स्कुला वचका आमी आमगेल्या आनम्मा मणकेची हळेन तूं अशें नज आमी लायक कामां पावका आमी लायक जावका म्हणजे एक उद्देशारी तांणी चमकून आतां बुद्धी धरून येता आशिल्लीं ती कितले शिकल्यार तुका कांय काम लायक मेळटा वे
त्या पुरा हांक मेळची न्ही बॅकवर्ड हांक म्हूण सांगतले आनी कोणी सांगली म्हूण जाल्यार तांकां शिकच्या उमेद येतशिल्लो ना. प्रति एकल्यान तांगेले प्रयत्न तांणी केला. तांगेले जिवनात तांणी हे वयर येवका जाल्यार तांणी तांगेले सार्थक जावन समर्पक जावन तांगेले प्रयत्न केला. तशीच हांव इतलें सांगचें इश्ट पावचें खंयचेय एक व्यक्ती विशयान जायत, खंयचेय एक विशया विशयान जायत, खंयचेय एक 4 जणांनी सांगिलें आयकून आमगेले मनान तूं आमी एक निर्धाराक एक मनशाला येवची न्ही. आमी कण्णल्ली कंडरू परांबरिसी नोडू म्हळ्यार एक विशय जायत, एक व्यक्ती जायत, आमी तांकां कुलंकुश जावन आमगेले दृश्टीकोन सोवन परिस्थिती सकट आमी अध्ययन करून तशी कोलच्यात आनी कारण कसलें म्हणचे आमी आलोचन केल्यार आमकां निश्चळ जावन एक कडेन एक मनशाल व्यक्तित्व दिसता, एक विशयाचे अगाधते आमकां दिसता, ताजे पारदर्शक जावन आमकां दिसता. ताजे खातीर सुरवेक आमी करता जाल्यार आमी इतलेची आमगेलें मन खाली करया, मना भितर आशिल्ली कोयर काडया, मना नाकनातील घाल नाकाची, मना भितरी खाली दवरया. खाली विशयाक थंय आमकां थोडो जाग मेळटा नवो विशयाक. मनान तूं ऑलरेडी नाकनातिले जाय आशिल्ले आमकां नाका आशिल्ले विशय गांवचे विशय पुरो आमी सुरवेक बोन दवरल्यार नवो विशयाक जाग खंय आसा. त्या दुखून आमकां कितलो अगत्य आसा तितले विशया मात्र आमी माती घालया. आमकां कसलो अगत्य आसा त्या विशयान मात्र आमी चर्चा करुया. आमी एक निर्धारा येवन खंयच्याकय एक ब्रँड करची नाका, खंयच्यो विशयाक एक हणेपट्टी आमी लावच्या नज. तांगेले निर्धारू तांगेले व्यक्तित्व तांगेले म्हण लेखून दीस काडया म्हूण सांगतची हे उतराक तुमगेले सहमत आसच्या पुरो म्हण लेखून म्हगेले हे 2 उत्तर हांगार आपयता. सर्वांकय नमस्कार.